शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराजांक वंदन करून आयच्या छत्रपती शिवराज्य अभिषेक दिन गोंयभर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ज्या ज्या जाग्याचेर पुतळे आसात, स्टॅच्यू आसात, त्या त्या जाग्याचेर आयज शिवराज्य अभिषेक दिन आमी साजरो करपाचो निर्णय घेतला आणि त्या निमित्तान राज्य सरकारच्या वतीन शिवराज्य अभिषेक दिन हो पुराय राज्यभर साजरो केलो वता. हाजे फाटीमागचो उद्देश इतकोच आसा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान, छत्रपती संभाजी महाराजांचे योगदान, ह्या गोंयची संस्कृती जतन करपा खातीर तांचे आशिल्लें योगदान हे भावी पिढी फुडें उरचें हो ताच्या फाटीमागचो उद्देश आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हांगासलें कार्य, छत्रपती संभाजी महाराजांचे हांगासलें कार्य गेल्या 450 वर्सांच्या पोर्तुगीजाच्या इतिहासाच्या काळात हे पुसले गेल्ले आसा. ते न पुसता आमी म्हणटा आयजूय बी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य हे तितलेंच महान आसा आणि देवान त्यांच्याच सारकी सुराज्य स्थापन करपाची आणि आमी म्हणटा की ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान सुद्धा म्हणजे परत एकदा ह्या देशात आणि ह्या राज्यात सुराज्य जावची ही संकल्पना छत्रपती शिवाजी महाराजांची आसली. ही संस्कृती टिकून दवरपा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजांत केल्लें कार्य हे तितकेंच महान आशिल्लें. ताची स्मरणार्थ सदोदीत उरचे ताच्या खातीर आज छत्रपती शिवाजी महाराज राज्य अभिषेक दिन आमच्या साखळेत आमी साजरो करता. त्या बरोबर पुराय सगळ्या तालुक्याच्याय ठिकाणी आयज मोठ्या उत्साहान साजरो जाता. हांव हांगासर ह्या ल्हानशा सोहळ्याक आमच्या साखळेंतले सगळे कावन्सिलर्स जमलेले आसात, सगळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे जमलेले आसात. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाबगोपाल शिल्लकर आसात, इतर कार्यकर्ते हिचे चिंतक आणि डेप्युटी कलेक्टर बाब आणि सगळी व्यवस्था सरकारच्या वतीन हांगासर आयोजन केली. त्या बद्दल हांव परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत करता. इन्फॉर्मेशनच्या वतीन आमचो बाकीचोय स्टाफ, श्याम आणि बाकीचे सगळे हांगासर हजर आसा. हांव परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांक वंदन करता आणि सुराज्य गोंयांत हाडुया इतकेंच सांगता आणि माझी 2 उतरां पुराय करता.